Test. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी सादा काळाच्या 33व्या सातोळ्यांत आसा आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समरमता। आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया। आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशाक उतर गोरवाक दायें। उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा। उतर जिवितांत फुडें वचूंक स्फूर्ती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा। देवाचें उतर काळजाचो संतोष, देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड, देवाचें उतर जिणेचो विस्वास। जो देवाचें उतर दिसपोटी वाचता, ताचेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा, ताचें जिवीत आत्मेंच आसता। आयज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया। माझ्या बहीण भावानो, आय पवित्र सभा भाग्यवंत सेसील हाचें समरण करता। भाग्यवंत सेसील पात्रोन जावन आसा, संगीत वाजयतात आनी गायनां करतात तांचे। तो जी संगीत वाजयतात आनी गायनां करतात तांचे पासत आमी मागुया। म्हज्या बहीण भावानो, देवाचें उतर आमच्या जिविताक रूच हाडटा। तें गोड गोड मोव जावन आसा। हें देवाचें उतर आमकां संतोश, खुशालकाय, शांती दिता। पूण हें देवाचें उतर वाचून तें नियाळून आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाकूंक चुकल्या। तर असल्या दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया। आनी कालसांतां दूख धरून आनी देवाचे काकुती कुलो मारून सोकलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया। पातकी सोरपोत पिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोड अपराध। ह्या पासत भाग्यवंत सुदांचां कुबार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देव आमचे बापा, भाग्यवंत सिसिलाच्या समोरणा दिसाक आमी कोत्तांव त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोस दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्या संतोशान आमची काळजां बरोवनाच्याक आमचे दिसा दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी तुजी वाखाणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान सर्गार थावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी समदिराचेर आनी पृथ्वीचेर उबे आसत्या त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट कोत्तलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो नव्यान कवलो घेतलो आनी केलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनी एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशायां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडखार. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळी दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयलोली समूर्त. तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश.
तुझ्या आज्ञांक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें हड्डें तोंड जाता उक्तें जबाब तुझें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव उद्गार मोजी मेंढरा म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात म्हणटा सोमी हालेलुया 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 सोबेस por तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luca por morrer Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर कारूंक लागलो म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयता आसलो मुखेल याज्ञीक शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्लोलो जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणी भावांनो आमच्या सगळ्यां लागीं मोबायल आसा मोबायलाचो वापर आमी कोत्ता आनी मोबायलाचेर जायतीं जाणां वॉट्सॅप वापरता आनी वॉट्सॅपाचेर 2 दिसाक सबा तरेचे स्टेटस घालतात जावं गुड मॉर्निंग मॅसेज घालतात आनी कसले संदेश दितल्यो मॅसेजीस वॉट्सॅपाचो स्टेटस घालतात एक तरणाटें आसलें आनी हे तरणाटें 2 दिसाक सकाळचें ज्या दिसाक तें रिडींग वाचप आसलेलें त्या वाचपांतली एक वळ देवाच्या उतराची वळ आपलें स्टेटस घालतालें जेन्ना हांव सकाळचो पळयतालो तेन्ना ह्या तरणाट्याचे 2 दिसाक स्टेटस पवित्र पुस्तकांतली वळ पळोवन हांव त्या तरणाट्याक वळखतालो म्हणटूच ताची म्हाका तोखणाय करूंक दिसली ताका एप्रिशिएट करूंक दिसलें आनी हाका लागून हांवें त्या तरणाट्याक फोन केलो आनी ताका अशें म्हणलें गूड तूं बरें सकाळचें तुजें वॉट्सॅपार स्टेटस देवाच्या उतराची वळ घालताय एक बरी वस्त ती तूं बरें कोत्ताय आनी तें म्हाका अशें म्हणूंक लागलें फादर हांव पयलें देवाचें उतर वाची नासलें पूण एका दिसाक म्हज्या जिवितांत एक व्हड प्रस्न उप्रासलो भिरांत म्हज्या जिवितांत आयली सगळोच म्हज्या जिवितांत आकांत आसलो कितें करचें तें म्हाका समजनासलें कोणाक सोचिवेचें कोणाक सांगचें तेंवूय म्हाका गमोन नासलें पूण हांवें म्हज्या एका इश्टाचो स्टेटस पळयलो आनी त्या स्टेटसाचेर पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आसलीं आनी कोटेशन आसलें हांवें तें वाचलें आनी थंय वाचून हांव थांबूंक ना जें कोटेशन आसलें तें पवित्र पुस्तक घेतलें उक्तें केलें आनी फुडें वाचलें आनी जेन्ना हें देवाचें उतर हांव वाचतालें तेन्ना म्हणूंक लागली जी म्हजे भितर भिरांत आयलोली ती भिरांत सोकास पयस जावंक लागली जो म्हज्या जिवितांत आकांत आसलोलो मन म्हजें उचामळ जाल्लें काळीज म्हजें उचामळ जाल्लें तें तोंड जावंक लागलें
आनी जो म्हज्या जिवितांत प्रस्न उप्रासलो त्या प्रस्नाक जाबाब कसो म्हाका मेवतलो म्हूण म्हाका एक खात्री मेवली, म्हाका वाट दिसती पडली. आतां फुडें म्हणूंक लागलें हे देवाच्याच उतराच्या आदारान जे म्हज्या जिवितांत प्रस्न उप्रासलेलो तो हांवें सुटावो केलो. म्हज्या जिवितांत शांती आयली, खुशालकाय आयली. आनी 2 दिसाक सबात तरेचे प्रस्न म्हज्या जिवितांत उप्रासतात. दूख आसा, कोश्ट आसात, निराशीपण आसा, पूण हे देवाचें उतर म्हाका बळ दिता. हांवें देवाच्या उतराच्या मोगान पडलां आनी जे देवाच्या उतराचो मोग म्हाका मेवला, बरेपण म्हाका मेवलां, तेंच हांव 2 दिसाक दुसऱ्याकूय दिवंक सोदतां. देखून हे देवाचें उतर वाचून जी वळ म्हाका बरी लागता ती वळ हांव म्हज्या वॉट्सॅपाचो स्टेटस घालतां. कित्याक जशे भाशेन म्हाका हें देवाचें उतर बऱ्याक पडलां आनी हांव देवाच्या उतराच्या मोगान पडलां, तशें हेंवूय देवाचें उतर कोणाकूय तरी बऱ्याक पडटलें आनी कोणूय तरी देवाच्या उतराच्या मोगान पडटलो. म्हजे भयण म्हणून आयचो विशय, सेवा धर्माचो विशय, देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारुया. आयच्या शिव वर्तमानांतली निमाणी वळ आमकां नियाळूंक गरजेची जावन आसा. ती म्हणल्यार कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्ललो. कित्याक हो लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्ललो काय? म्हजे भयण मानू, जेजूची उतरां तांकां पेकोवणी दिताली. जेजूची उतरां तांच्या जिवितांत शांती हाडटाली. जेजूची उतरां तांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटाली, बरेपण हाडटाली. जे तांच्या जिवितांत दूख आसलें तें दूख पयस कोत्तालीं, बोगसोणें दितालीं, नवें जिवीत तांकां फावो कोत्तालीं. अधिकाऱ्यान तो उलयतालो आनी अधिकाऱ्यान तो सांगतालो आनी हें बरेपण ताच्या उतरांतल्यान तांकां मेवतालें. देखून लोक कितें केल्लो? लोक ताच्या उतराक भुल्ललो. लोक ताच्या उतराक भुल्ललो. आनी तूं भाव भयणी, म्हजी भयण मानू, जाय त्या भावा भयणां लागीं विचारीत, जी भावा भयणां देवाचें उतर वाचतात त्या देवाच्या उतराचो फळ आपल्या जिवितांत कसो मेवला, कशे तरेन तांकां शांती मेवल्या, खुशालकाय मेवलां, बरेपण मेवलां, हें परगट्टात. आनी तूं भाव भयणी, हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत शांती हाडटा, पेकोवणी हाडटा, बरेपण हाडटा, संतोश हाडटा. म्हजे भयण मानू, हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी कशे तरेन चाखुया काय? हाच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारुया. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर जुवांव आपल्या दर्शनांत कितें आपणाक दिसती पडलें, वो दर्शनांत कितें घडलें तें सांगता. आनी कितें घडलें? एक स्वर्गांतलो ताळो ताचे लागीं उलयता आनी तो ताळो ताका अशें सांगता, वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे आनी तो खा. आनी जुवांव कितें कोत्ता? जो ताळो ताका सांगता ते ताळ्याचे तो आयकोता आनी आयकोता आनी दुताशी वेता आनी तो कवळो घेता आनी तो कितें कोत्ता? खाता. आनी काळो म्हणटोच ताका कितें लागता? गोड गोड लागता. आनी पोटांत गेलो म्हणटोच कितें जाता? आंबट आंबट जाता. आनी फुडें मागीर होच ताळो ताका म्हणटा, आतां तुवें वचूंक जाय आनी संदेश दिवंक जाय, संदेश परगटूंक जाय. म्हजे भयण हें आमच्यान अशे तरेन घेवंक जाता आमचे नियाळक. आनी तें म्हणल्यार हो ताळो देवाचो ताळो. जे कितें हो ताळो ताका सांगता, हो देव ताका कितें सांगता तो आयकोता. तो आयकोता, तो देवाचो संदेश आपलो कोत्ता आनी आपलो करून ताका मागीर सोंपें जाता हो देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक. म्हजे भयण मानू, देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखतले जाल्यार देवाक आमी आयकूंक गरजेचें. आनी देव करीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. सो हें दर दिसाक हें देवाचें उतर आमी वाचूंक गरजेचें, तें नियाळूंक गरजेचें. आनी इतलेंच न्हय, तें मागीर आमचे भितर आमी घेवंक गरजेचें आनी आमचे भितर घेवन तें आमी आमचें करूंक गरजेचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मारून हाडूंक गरजेचें. देव सांगता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक गरजेचें. आनी तेन्नाच हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखूंक पावतले. आनी आमी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखली म्हणटोच हीच देवाच्या उतराची गोडसाण आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. तर म्हजे भयण मानू,
आमच्या सगल्याच्या घरांत पवित्र पुस्तक आसा. तर हें पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ काडुया. दुबाविणें पवित्र पुस्तक तेच करता तेन्ना आमी वाचता. पूण केरीत भाशेन आमच्या खासगी जिवितांत पर्सनल लायफ दर दिसाक आमी हें देवाचें उतर वाचुया. आनी एक बरो सुयेग मोगाचे भयण मानू एक वेळ आमकां हें देवाचें उतर वाचूंक रातच्या वेळार न्हिदूंक वेचे पयलीं एक पेज आमी वाचली न्हू आख्खें पवित्र पुस्तक कितें जातलें वाचून जातलें. थोड्या भावा भयणांनी हें आख्खें पवित्र पुस्तक वाचून काडलां आनी थोडीं म्हणटात आवय हें इतलें व्हडलें पुस्तक वाचूंक जातलें ना. वाचूंक जाता. दर दिसाक न्हिदूंक वेचे पयलीं हांवें जर एकूच पेज वाचली जाल्यार आख्खें पवित्र पुस्तक म्हणजे वाचून जातलें. दुसरे सुवातेर म्हजे भयण मानू हे पवित्र पुस्तकाचें जेन्ना वाचता नियाळुया ताची समजणी आमी घेवया. आनी ते नियाळूंक समजणी घेवंक आमकां जायते उपाय आसात. हे देवाच्या उतराचे सभार शिबिरां घडून येतात. त्या शिबिरांनी आमी वांटो घेवया आनी हे भाशेन हे देवाचें उतर समजून घेवंक ओळखून घेवंक तें आमी प्रयत्न करुया. तिसरी गरजेची वस्त म्हणटा ती म्हजी भयण मानू थोड्योश्यो देवाच्या उतरांतल्यो वळयो आमी बायट करुया. आज न्हू थोड्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात ती भुरगीं न्हू सामज देखून बायाड जाणात. थोडी भुरगीं न्हू बरींच तांचे लागीं खंयची एक वळ विचारी वो खंयची एक पवित्र पुस्तकांतली वळ सांग म्हणल्यार बरी बायाड सांगतात. कोणाक लागून? आवय बापायक लागून. केन्ना शिकतात ती घरांत तेसाचें मागणें कोत्ता तेन्ना थोडीं जीं सामच आसात तीं वाचतात. देवाच्या उतराची ही सोय कोण कोत्तात भुरग्यांक? आवय बापूय कोत्तात. सो हें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवया आनी आमी शिकोवया. आनी निमाणे सुवातेर म्हजे भयण मानू जेन्ना हें देवाचें उतर हांव वाचतलों नियाळटलों आनी म्हजे भितर हांव घेतलों तेन्ना दुबाविणें तें म्हाका गोड लागतलें. पूण हांव म्हजे भितर घेवन तें म्हज्या जिवितांत हांव पाळूंक वावुरतलों तेन्ना म्हाजें कितें लागतलें? आमोट लागतलें. कित्याक आमोट लागतलें? कित्याक म्हज्या जिवितांत जे अस्कोते आसात जे पातोक आसा जे वायट संवयो आसात ती हांवें सोडून दिवच्यो पडटल्यो. म्हज्या जिवितांत ती आपणावूं म्हज्या जिवितांत नवसोन्य हाडूंक पडटली. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर वाचून नियाळूंक हांव म्हज्या जिवितांत तें भितर घेवंक हांव म्हज्या जिवितांत हांव नवसोन्य हाडटलों तेन्ना हे देवाच्या उतराची गोडसाण हांव चाखूंक पावतलों. आनी एक फावटी म्हाका ही गोडसाण मेवली तर म्हाका सोंपें जातलें म्हज्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी कितें करूंक हे देवाच्या उतराची गोडसाण दुसऱ्यांक दिवंक. म्हजो भयण मानू सान फ्रांसीस शावेर ताच्या जिवितांत जर नदर मारली जाल्यार तो आनीक इनास दे लोयला बाराबोस शिकतना इनास दे लोयला जायतो वेळ पवित्र पुस्तक वाचतालो. सान फ्रांसीस ताका पळयतालो आनी हो इनास दे लोयला जी पवित्र पुस्तकांत उतरां मेवतात ती ताच्या कानार पोत्तून पोत्तून सादयतालो. आनी सवकास सान फ्रांसीस शावेराक देवाच्या उतराची गोडसाण लागता. वाचता तो आपल्या भितर घेता तो आपलें मन बदलता काळीज बदलता आनी देवाच्या उतराची गोडसाण तो चाखता आनीच देवाच्या उतराची गोडसाण परगटूंक तो वेता. तर म्हजे भयण मानू असलेंच आमच्या जण एकल्याची जिवीत जावंक आतां तोच जेजू हुंड्याच्या रुपान ह्या आल्तार येतलो. ताचो सादार ताचीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपले पोरजेक शिंपडावंक तांकां किरीत कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट कर.
जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी देवाचे भिरांतीन पोरजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट कर. जेजू तुजीं उतरां जिणेचो विस्वास. सगल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक देवाची किरीत कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट कर. जेजू तुजीं उतरां तांनिल्ल्यांक उदक. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नवसोनी जावन देवाच्या उतराची तानबूक वाडोवंक देवाचो किरीत आशिर्वाद मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची काकूट कर. बाबा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यान तुज्या कोशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचें मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूत पुतभिदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोदोळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सिसील तुज्या भोगतिणीन रोगोत वारू पर्यान भावार्थाक तीर रावली, तशें आमकांय भावार्थान तीर कर. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोरांताय उबारता. सोबेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारां सासनाचे देवा, सोर कांय सोदताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसील तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत भरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय. अनोशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सोपून नायक पोळचोडयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit.
खरोच पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोस मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेच घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचेर रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बावाटाचो गोट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुरो जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सर्वची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रोगो शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आनी सिमियोन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोदीत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगती भाग्यून जुजे तिचो पोती भाग्यून दोन दुतान सोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यून फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना हेब्रेवांक बरयलेली चीट चॅप्टर 4 वर्स 12 थंयसर आमकां अशें मेवता देवाचें उतर जिवें आनी बोलीस दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी सारकें म्हजे भयण मानू हें देवाचें उतर आमी वाचता आनी नियाळटा तेन्ना आमकां ताची गोडसाण लागतली पूण जर तर ही गोडसाण आमी चाखूंक पावतले जाल्यार ही गोडसाण आमी चाखूंक पावतले जाल्यार हें देवाचें उतर आमचे भितर घेवंक जाय आमच्या जिवितांत ते वेव्हारांत घालूंक जाय आनी देव सांगता ते भाशेन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक जाय तर हेंच करूंक ते जेजून शिकवलेल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोणेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता
तर आमकां 14 काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीत पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जेदोर म्हणटाक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस सुबेच्या बावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे पोरमळे तुका शांती दी आनी तूं सका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाची शिरी संसाराची पाप काढली, आमची कागलूत कर. देवाची शिरी संसाराची पाप काढली, आमची कागलूत कर. देवाची शिरी संसाराची पाप काढली, आमकां शांती दी, शांती दी. हो जेजू आतां थोडेच वेळान आमचे भितर येतलो आनी आपली गोडसाण तो आमकां चाखूंक दितलो. जी बाबा भयणां हे जेजूक आपल्या काळजांत शिवूंक ताच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जिवंक ही देवाची गोडसाण चाखूंक भावतात आनी हे वेळार ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवासुया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्याच ओस्को सैमाचे सिसील आमचे भयणीन कोस्टां दोगां मदें दाखयलोलें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण ओळखूंक तिच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गोठाय मेळ्ळ्यात. हे गोठायेंत आमच्या कोस्टां मदें आमचे भयणी बरी थीर रावूंक सासणाचें इनाम आमी भोगूंक पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोगलीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री सुकुरो रिबेलो ताका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा आमच्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लेजीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा. थंयसर वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 वेर सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 24 वेर आयताराक बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच ते आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाजीक परब समरमता. त्या दिसा खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्यो. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी जिवितांक पाळूंक देवाची उतराची गोडसाण चाखूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. बागेवन फ्रांसीस शावियाराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco